प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 24वा विसवोर वोड 36 ते 44 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्सेस 37 to 44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. नोवाच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाचो पूत येता तेन्ना जातलें. बुड्डे आदल्या दिसांनी नोवा पेट्टा रावन भितर सरलो. तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. आनी पर्यालो येवन तांचो सगल्यांचो नाश जायत पर्यंत तांकां कांय हें कळ्ळें ना. तशेंच मनशाचो पूत येतलो तेन्ना जातलें. तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दडूंक आसलेल्या दोगा बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. म्हणटच तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो ते तुमी नकळो देखून जागृत रावात. पूण हें मात मनान दवरात. कोणी गोरकार रातीच्या खंयच्या पारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावत आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात त्या घडयेर मनशाचो पूत येतलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. तो म्हणटा जागृत रावात म्हणटा. जागृत रावात ह्या वोडीन आयज कितें म्हणटा म्हणटच म्हणटा तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो तें तुमी नकळोत देखून जागृत रावात. बाबणीनो जेजूक नाका की आमचें निसंडण जावपाक, जेजूक नाका की आमी एमकोणान वचपाक. आनी तरी सुद्दां तो म्हणटा ज्या दिसा तो येतलो कोणूच नको. आनी नको जाल्यार ताणें सांगलां तो चोरा भाशेन येतलो. आनी चोरा भाशेन येतलो जाल्यार चोर सांगून येना, तो खंयच्या दिसा येत, खंयच्या गोडीक येत. पूण जेजू एक आमचो देव काकुतकार, तो इतलो मोगाळ. ताणें आमकां सांगना जाल्यार खंयच्या दिसा येतलो तो. पूण ज्यो घडण्यो घडटल्यो तो येवच्या आदीं त्या घडणे विशीं ताणें आमकां पयलेंच सांगलां. म्हणटच आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता 24वी वोड आमी बरे भाशेन आयकली जाल्यार आख्खी वोड आख्खें विसवोर आयकला जाल्यार आनी आमी ताजेर नियाळ केला जाल्यार आमकां कळोन येतलें की जें आमी ह्या वेळार वाचता आनी जें ह्या संवसारांत जाता तें जें बरयल्लें जेजून 2000 वर्सां पयलीं तें ह्या वेळार आमच्या दोळ्या फुड्यार घडटा. म्हणटच हें घडल्या उपरांत आनी जें जेजून सांगल्या उपरांत आमी वाचल्या उपरांत आमकां कळून येता की जेजूच्या येणाचो वेळ एकदम लागीं पावला. भाव भयणीनो, वर्साच्या वर्सा आदवेंताचो वेळ येता तेन्ना म्हणजे आयज पयलो आयतार आदवेंताचो. जेन्ना आमी आदवेंताचो काळ येता आमी सदांच आमच्या देवाचें उतर आमी आयकता तयार जायात, तयार जायात. केन्ना मनशाचो पूत येतलो, तो दीस तुमचो आमचो नाश जातलो, देखून आमी जागृत रावपाक गरजेचें. हें आमी नोव्हेंबरान डिसेंबरान आयकता, ही वाचपाक आयकता. पूण भाव भयणीनो, शेकी जेन्ना नातालाची परब जाता आनी नवें वर्स कोमेस जाता आमी हे सगल्यो वस्तू विसरता. कित्याक आमी जाणो की आमी तयारी करपाक जाय. खूब लोक नातालांची तयारी करतात, चुनो मारता, घरांत खाण करता, म्हणजे तयारी करता घरांत. नातालांची परब इस्टार घालता, मागीर ताचें नेकेंत घालता, क्रीब घालता, क्रिसमस कॅरल कांतार करता. ह्यो सगल्यो आमी तयारी करता. इग्रोज मातयेन बी चुनो मारतात आनी खूब दबाजो चलता, खूब जेन्ना कॉम्पिटिशन चलता. पूण भाव भयणीनो, ही नातालां खरी म्हणल्यार ही नातालां न्हय. कित्याक आमकां संवय जाल्या ह्या नातालांच्या वेळार असल्यो वस्तू करपाक, भिकाऱ्यांक कितें दिवपाक, मातशें कितें कांतारां करपाक आनी अशें चलता. आतां आमी मादर टेरेसाच्या घरान वा इशप्रेमाच्या निकेतनच्या घरान लोक नातालांच्या वेळार मातसो वेता, कितें कांतारां करता, कितें खाण दिता आनी समजता कितें व्हडलें केलें म्हणून. पूण भाव भयणीनो, नातालांच्या वेळार फकत आमी ह्यो वस्तू करिना, आमी खरेपणी आमी तयारी करता जाल्यार आख्खें वर्सभर आमी तयार रावपाक गरजेचें. म्हणटच जागृत रावपाक म्हणजे कितें? जागृत रावपाक म्हणजे
आमी सदांकाळ मागण्यांनी रावपाचें गरजेचें, आमी उपास करून मागणें करपाक गरजेचें, आमी देवाचें उतर आयकल्लें गरजेचें, तें उतर आमी नियाळ करून तें उतर आमी पाडूंक गरजेचें, तेजे उपरांत आमी पाडून तें जैतिवंत जिवीत जिवंक गरजेचें, तेजे उपरांत ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक गरजेची. कित्याक भाव भयणीनो, आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावरिना जाल्यार आमी आमकांच फुडयता. जेजून आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आमी खरें बी पाटलावदार जाल्यार देवान आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी हें देवाचें उतर परगट करपाक आमकां हो हुकूम दिला. म्हणटच खरेपणी आमी ह्या वेळार तयार जावंक जाय जाल्यार, आमी जागृत रावंक जाय जाल्यार, आमी जेजूच्या येण्याची तयारी केल्ली जाय जाल्यार आमी मागण्यांनी रावून उपास करून देवाचें उतर आयकून त्या उतराची शिकवण घेवन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक गरजेचें. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, जितले आमी त्या उतराचेर आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आतां आमचो भावार्थ वाडटा. जेजून आमकां सांगलां तो पोत्तून येतकूच ताका भावार्थ दिश्टी पडलो काय. आमी 2 सुमान पयलीं लुकाचो 18-20 ओळीन जेजू म्हणटा, मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका भावार्थ दिश्टी पडटलो काय. भावार्थ खंय दिश्टी पडटलो? आमचे भितर. आमी खरेपणी ह्या वेळार भावार्था वरवीं चलता जाय. भावार्थ म्हणजे कितें? देवाचें उत्तर घेता, त्या उतराचेर आमी काळजांत रिगून दवरता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमीच आयज जेन्ना आमी तयार करता, जागृत रावपाक जेजू म्हणटा आमी तयार जावपाक गरजेची, आमीच आमकां विचारुया, खरेपणी आमी भावार्थान चलता काय, वा फकत आमी धर्मान बुडल्या. वय आमची मिसाची रीत आनी तेर्स आनी सगळें जें देवस्पण करूंक जाय तें आमी करता, पूण खरेपणी आमचो संबंद देवाशी घट जायत वता काय, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय. आयज आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें भोगसणें मागया, आमी देवाचें उतर आयकया, त्या उतराचें नियाळ करून तें उतर आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक सुरवात करुया. आनी खरेपणी जागृत रावन जेजूची येण्याची तयारी करून आमी ताची वाट पळोवन रावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.